राम हे सगळे येत आहे ते ब्लॅक मनी नो रे ओय आणि तू मानी नाक साला कुठाय मरे ब्लॅक मनी नाक मोठाई मुक्या पोटाचे पाय धुताई एडी एडी असू असू आणि त्या ब्लॅक मनीचा विषय नाका 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 म्हाका सांगात पळोवया आता आमचो फुडलो प्रधानमंत्री कोण जातलो ते आनी कितें डिस्कस करपाचें एक तर मनमोहन सिंग नाजाल्यार अडवाणी नाजाल्यार मायावती मायावती म्हणटा ती सामकी चालाक बायल हा आता पळया आडवाणी वोट मागताना आपूण सिंधी आपूण अमूक कुटुंबात जन्माक येयला म्हाका वोट दिया अशें म्हणून केन्ना मागता ना आमच्या देशाचो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग आपूण सिख सगळ्या सिखांनी मेळोन म्हाकाच मत मारचें अशें केन्ना म्हणटा ना पूण हीच मायावती आड्डोन लोकां कडेन कित्याक मागता मैं दलित की बेटी हूं मुझे वोट दे दो म्हणून अरे ती जातीचेच राजकारण करून वयर सरले न्हय आता सगळेच जातीचे राजकारण करतात तशें तिणेंय केलें तातूंत कितें चुकलें ती गेलें ती बरे प्रामाणीक न्हू पूण अंकल ती प्रामाणीक न्ही अशें कित्याक म्हणटा तूं अगो तिने आपलो पक्ष दलित पक्ष म्हणून सुरू केलो पूण मागीर तिका कळलें की दलित लोकांची मतां घेवन आपूण मुख्यमंत्री जावपाक शकना म्हणटच तिणें कितें केलें यादव मुस्लीम राजपूत ह्या जातींतल्या लोकांक उमेदवारी दिवन वेंचणुकेंत उबें केलें आनी जिखली आतां तिणें कितें केलां म्हणजे हांवें वाचल्या त्या प्रमाण 20 बामण उमेदवार उबे केल्यात आतां तिचे जायते मतदार ह्या जातींत आसात म्हणटच आता म्हाका सांगात तूं आतां सगळ्या लोकांची पुढारी जाली सगळ्या जातींतल्या उमेदवारांची पुढारी जाली म्हणटच तूं आतां दलित की बेटी म्हणून बॉब कित्याक मागता तिगेली आयडिया कितें जाणा तूं अशें म्हाका दिसता की भारतांतल्या सगळ्या दलित एमपीनी एकठांय जावचें आनी आपल्याक वोट दिवचें पूण अशें करप कशी शक्य आसा प्रत्येकाक पार्टी डिसिप्लीन म्हणून कितें तरी आसा न्ही तेंय बी खरें पूण अशीच कितें तरी गेम खेळटा ती कितें चल्लां तें म्हाका कांयच समजना सरकारान तर कामां चलत ना प्रत्येक जाण म्हणटा कोड ऑफ कंडक्ट आतां हे कसले पिशे कोड ऑफ कंडक्टाचे अरे आमची जी पळय जीएमसीची व्हायस चेअरमॅन आसा न्ही हय तिका खंय उदकाचें एक नवें कनेक्शन जाय आशिल्लें बरें ती बाबडी गेली वॉटर डिपार्टमेंटान पूण कोड ऑफ कंडक्टाचे निमित्त सांगून तिका कितें सांगलें 30 मे पर्यंत कांयच जावपाचें ना म्हणून अरे पण अंकल आयलो हॅलो अंकल गुड मॉर्निंग म्हाका मातसो कळाव जालो बाजारांत गेलो बस आता हांव उदक बेगीन येता बस अरे फकाण मरे कोड ऑफ कंडक्ट कसलो कोड ऑफ कंडक्ट अरे जेवण खाणा कडेन लेगीत कोड ऑफ कंडक्ट हे कितें चल्लां रे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग खंयची बॅड मॉर्निंग म्हणत बॅड मॉर्निंग कित्याक तापवले थांबा यो उदक घे तोंड बस मातशें तोंड जा घे अरे बस हांगा बस तुका हाडटा उदक हाडटा बस आता घे विनीबाई थँक्यू अंकल दामोदर तोंड जालो जाता बेटोच तापवता तू घरामध्ये सांग आता कित्याक तापतालो कित्याक तापता काय म्हणटा होय अरे फाटले ब्रेस्ताराक हांव जामावले गेल्लो सारकें उपास करपाक होय अरे गोंयच्या लोकांची बरें जावचें ते आमचे गोंयची राजकारण्याक बरी बुद्ध येवची म्हणून हांव वर्सांतल्यान एक ब्रेस्तार उपास करता सारकें जामावले होय सकाळी 6 ते सांजे 6 होय रे ते सगळे फाटले बिरेस्तारा देखून त्या बिरेस्तारा तूं हिंग येवं नासलो पूण ते फाटले बिरेस्तारा घेवन तूं आतां कित्याक तापवता तशें न्हय रे उपासा दुसरे दिसा बरें नुस्त्याचें जेवण जेवपाची म्हाका संवय बरें हुमण तळिल्लें कडी फर्स्ट क्लास जेवण न्हीद काडपाची मागीर कितें जालें तर अरे कितें सांगतलो तुका अरे शुक्राराक हांव बाजारांत गेलो बरें कितें व्हरया म्हटलें जाल्यार ही आमगेली कोसेसांव जी नुस्तेकान आसा ती म्हाका सांगता बाबा आज कोड ऑफ कंडक्ट नुस्तें ना अरे म्हाका अशी बीर मारली म्हूण सांगता तुका
अरे म्हणलं नुस्त्याक आणि कोड ऑफ कंडक्टाक संबंध कितें सारकें. जाल्यार ती म्हाका सांगता सकाळी खंय म्युन्सिपाल्टीचो कोण तरी ऑफिसर आयला आनी सांगता खंय नुस्त्या विकूं जायना आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागला म्हणून खंय हेणी सगळें नुस्तें घर व्हेलें. दांबा ही गजाल जाल्ली फाटल्या शुक्राराक, पूण तुमी आज कित्याक तापतात? आगो येता येता म्हाका एडी मेळ्ळो आनी तो कितें सांगता की हालीं खंय बाजारांत नुस्तेंच मेळना. नुस्तें म्हणना फुडें म्हाका ते कोड ऑफ कंडक्टाची याद जाता आनी मागीर मुगे तकली तापता. हे मात सामकें खरें. ह्या दिसांनी गोंयांत कांयच काम चलना. वचत थंय आचारसंहिता. समजलें कोड ऑफ कंडक्ट न्हू. हय कालच्या पेपरान एक बातमी येयल्ली. मावीन बुदीनो खंयच्या तरी मिटिंगेन सांगतालो आपूण 40 रस्ते बांदतलो आसलो पूण करतलो कितें? वो कोड ऑफ कंडक्ट लागला न्हू तेका लागून कामूच करूंक मेळना. म्हाकाय बी हेच समजना. सगळे इंडियन चॅनल्सांनी जय हो, भय हो, माती हो, गोबर हो असले सगळे पदां. बीजेपीच्यो, काँग्रेसीच्यो आनी हेर सगळे पॉलिटिकल पार्टीजांच्यो जायराती आनी गोंयांक मात्र कोड ऑफ कंडक्ट. येस तें एकमुठाय मुगो गोंया खातीर खासा दर्जो आमी मागताय न्हू त्या मुठात घेयाय खासा दर्जो. स्पेशल स्टेटस. स्पेशल स्टेटस. एक स्पेशल स्टेटस म्हणटाय निस्त्या मेळना, रस्त्याक काम जायनाय, हाल म्हटले मोर्चा काणाका कोड ऑफ कंडक्ट. येसो स्पेशल स्टेटस आनी कोणा जायो. आनी एक जोक सांगता तुमकां. पयर हांव भाजयेच्या मार्केटान गेल्लो. थंय दोग-तीग जाण जोक करताले. आतां थंय कोड ऑफ कंडक्टाक लागून सरकार उडोवच्याक मेळचें ना आनी ह्या आयाराम गयारामाक कांयच काम करूंक मेळचें ना. पळय सरकार पडचें ना ही गजाल खरी पूण कोड ऑफ कंडक्टाक लागून न्हय. हांवें आयकलां ते प्रमाणे कांय मिनिस्टर खंय स्वित्झर्लंडाक गेल्यात, कांय दुबय गेल्यात आनी चीफ मिनिस्टर खंय अमेरिकेक गेला. हांगा गरमी चड जाल्या न्ही पूण गेल्यात बाबडे बायलेक भुरग्यांक घेवन. तांकां म्हणून सुटी नाका. टॉपलिंग द गव्हर्नमेंट कॅन बी डन एनी टाइम. अगो तश न्हू ते स्वित्झर्लंडाक गेले ते मोज मारूंक वचना. थिंगा आमच्या भारतांतल्या फुडाऱ्यांनी बरो काळो पयसो दवरला आनी बीजेपीन सांगलां ते आमी पत्ते हाडटले म्हणून. हेंगेलोय बी थिंगा काळो पयसो आसा नुसता. मागीर ते थिंग कितें बँकान पयशे चोवपाक गेले. अरे ते चोवपाक मेळना ते. पळोवपाक मेळना. मागीर कित्याक गेला तर ते थंय? अरे थिंगसान पयशे काडून दुसऱ्या खंयच्या देशान घालपाक गेल्या जातले. ही सगळी फकाणां रे. फाटले फावटी आमी तुमकां सांगू ना ही बीजेपी आमी काळो पयसो म्हणून बोवाळ करता आनी आमी हे पयशे हाडटले म्हणटा. अरे हांव म्हणटा ही हिपोक्रेसी कित्याक? पूण दामबाब म्हाका एक सांगात. बीजेपीन जो पळय हो काळे पयशांचो प्रश्न काडलो न्ही ते बरोबर करूं ना. काळो पयसो सगळे कडेन वचत थंय काळो पयसो. आतां हो जर काळो पयसो आमच्या भारताक परत आयलो तर ते आमकांच बरें न्ही. आगो हे काळे पयशाची गजाल आमकां केन्नाच्यान खबर आसा. आतां हे आमचे लोक कितें करतात? आमचे जे पळय रुपया आसात हे हवाला मार्फत हे डॉलरान कन्वर्ट करतात आनी हे डॉलर हे आमचे लोक व्हरून भायल्या देशांनी म्हळ्यार चड करून स्वित्झर्लंडाक आनी हेर देशांनी व्हरून बँकेन दवरतात. हो जो पळय काळे पयशांचो जो पळय वेव्हार आसा तो केन्नाच्यान आसा गो. तेंय कळ्ळें न्हू. आतां हे डॉलर हाडपाक मेळटात काय ना? हाडटले जाल्यार कशे हाडटले? आनी ह्यो स्विस बँको ज्यो पळय आसात त्यो एका मनशाले पयशे जे आसा ते दुसऱ्याक दितले काय ना हे सगळें पळोवचें पडटलें. म्हाका जाल्यार दिसता हे इलेक्शना पयलीं लोकांच्या दोळ्यांत धुल्ल घालपाचो हो यत्न. हातूंतल्यान कांयच सादपाचें ना. तुका कितें दिसता पेद्रूबाब? म्हाका मरे ह्या विशयार जबर खबर ना पूण म्हाका एक प्रश्न पडला. हो पयसो परदेशान वचून भारतांत कित्याक हाडपाक जाय? भारतांत काळो पयसो ना. इतू वर्सां तो भायर काडपाक तुमी कितें केलें? आनी हांव कितें विचारता तुमी पयलीं हो काळो पयसो भायर काडपाचो विचार मागीर करा. हांव कितें म्हणटा तुमी हो काळो पयसो तांकां जोडपाची संदूच कित्याक दिता? हेजेर कितें कायदो बी करूंक नजो. सारकें सगळें उलयता तें सारकें तर्कशास्त्र. लॉजीक रे लॉजीक. लॉजीक म्हणजे कितें? लॉजीक आता लॉजीक म्हळ्यार कितें सांगपाचें पेद्रूबाबाका?
लॉजिक म्हणजे तर्कशास्त्र म्हणजे आता रजाव म्हणल्यार कितें तें खबर आहा मरे तुका? वय वय समजलें आता आमकां चोय म्हाका हांव सरकारी नोकरेंत आसतना दर वर्सा सरकाराक अहवाल धाडटालो. समजले मरे तुका? समजल ना पूण आसूं मुखार सांग तूं. तूं बेटोच निर्शेव नाका रे आनी थोड्या दिसांनी तूं सगळें समजतलें तुका. तर हांव कितें सांगतालो अहवाल तर दर वर्साक म्हाका सरकाराक अहवाल धाडचो पडटा. अहवाल कितें म्हणून तर मुकोडे घर आसा काय ना, बाटबेस आसा काय ना, मुकोडे कितले पयशे आसात. बरें इतल्यानूच जायना, हे बाटबेस हे गोरदार हे पयशे मुकोडले खुंयच्यान येयले हें सगळें तांकां सांगचें पडटा. तितूंतल्यान जर आमी कितें विकलें म्हणजे गोर विकलें, बाटबेस विकलें, कोणा पयशे दिले जाल्यार ते कित्याक दिले हेंवूय सांगचें पडटा. हें सगळें कित्याक तर सरकारी नोकरा कडेन काळो पयसो आसूंक फावना देखून ही सगळी पद्दत. अंकल तू कितें म्हणटा तें समजलें म्हाका. म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांक जे पळय कायदे लागू जातात तेच आमच्या राजकारण्याकूय बी लागू पडपाक जाय. म्हणजे MPs आमचे MLAs जे पळय आसात तांणी तांची प्रॉपर्टी कितली विकत घेतली, कशी घेतली, कितली पयशांची घेतली हाजोय तांणी एक रिपोर्ट दिवपाक जाय. बट आफ्टर ऑल दीस कॅन वी स्टॉप ब्लॅक मनी?